खणपिटातले उदक सगळ्या शेतकारां मेरेन पावयतले ते खातीर शेतकारांनी सरकारा कडेन फाटपुरवण करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। कॅच द रेन ह्या संकल्पनेन वयल्या राष्ट्रीय जल मिशन अभियानाचे बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सांखळे रवींद्र भवनात शुभारंभ जालो। गोंयच्या धरणांनी शेतकारां खातीर जाय तितलें उदक आसा। कांय धरणांनी आमी चड उदक सांठोवन दवरलां। ज्या शेतकारांक उदक जाय तांणी उदका स्त्रोत खात्या कडेन उदकाची मागणी करची अशें मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां। साळावली धरण जालें, ताज्या उपरांत आमचें काणकोणचें आमठाणे धरण जालें आनी काणकोणचें चापोली धरण। इतकी धरणांत इतके मोठ्या प्रमाणांत आमी उदक सांठयता। हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगलें, आमी शेजाच्या हांगासर बांदलेलो बंदर शेजान बांदूंक ना, तो गव्हर्मेंटात बांदला आनी फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर द इरिगेशन पर्पज, शेतकऱ्यांक उदक दिवपा खातीर। बट बांदल्या पासून आयज पर्यंत एकट्याय शेतकऱ्यान म्हाका उदक दी म्हणून लेटर करूंक ना, एकट्याय शेतकऱ्यान करूंक ना। हें दुर्भाग्य आसा। आमी सुर्ला गांवांत आमच्या पयले फावटी म्हणजे पुराय भारत देशांत खंय जावंक ना ती सिस्टम इरिगेशन आपले मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडून इरिगेशन सिस्टम डेव्हलप करपाचें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान स्प्रिंकलर बसोवपाचें काम। कितले कोटी मोडटा आमी? 2.5 कोटी रुपया मोडून फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ऑलरेडी सुर्ला वेळगेच्या मायनिंग पिटाचेर आमी बसयली, सिस्टम चालू केल्या। पिसुल्ल्या लोकांक उदक दिवपाचें आसा त्याच मायनिंग पिटांतल्यान। उरलेले मायनिंग पिट्स आमी इन फ्युचर म्हणजे ते इरिगेशना खातीर वापरपाची आमची तयारी आसा। अशा पद्दतीन इरिगेशनाच्या सिस्टमींतल्यान आमी तें उदक लोकां खातीर वापरपाक तेजो उपयोग करतले।